मोगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीची बसका पक्षाच्या मुख्यालयात झाली। फाटल्या कितल्याशेच म्हयने ढवळीकार आणि मोगोच्या सरचिटणीस लहू मामलेदारांमदीं वाद चलतालो। हालींच प्रमोद सावंताच्या मुखेलमंत्री पदा सकयल सरकार घडयतना भाजपान कांय अटी घातिल्ले, त्या प्रमाण मोगो पक्षाच्या समितीन ते मान्य केल्ले। सरकार स्थापन जातकीर मोगो पक्षान आपलो निर्णय बदलपा खातीर लहू मामलेदार तयार नाशिल्ल्यान निमित्त धरून पक्षांतल्यान 6 म्हयन्यां खातीर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला। काडपाचो प्रयत्न करता, कितें करता, दॅट वॉज हिज हॅबीट। आनी हेज्या पळय तेंची परिस्थिती तीच जातली। तुमच्या दुसऱ्या पार्टीन जॉईन जावपाचो विशय कांय तशें ना। आय एम नॉट इंटू पॉलिटिक्स। हांव पॉलिटिक्स करपाक येवना। आय एम नॉट इंटू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हो म्हाजो बिजनस न्ही। पॉलिटिक्सान वचून पयशे करपाची म्हाका इच्छा ना आनी आवडूय ना। पॉलिटिक्सान 5 वर्सां हांवें आमदार म्हणून पळयला। गोंयचे लोक जाणा कितें हांवें कितें केलां तें। तेंची चाल लोक मामलेदार काय नाशिल्ले पात्रांवन हाडला काय नाशिल्ले एका दिसार कितले वयर हाडले का आयज कितें जाता विचारले का बॅग घेवन भोंवता पुलिस घेवन भोंवतालो फोंड्या आतां बॅग घेवन भोंवता आदली घ्यायला भोंवता आतां कोणती भोंवता तो आदली आमची घे म्हणटा पयशे हाडल्यार दिवपाक आमचे घे आमची नाही का त्या पयलू सांगल्यार लास्ट आहे मिटिंगे ते काडा म्हण फोनेचो हे हांव पोरवा एक्सपेक्ट करतालो। काडा मेंबर ते घे कोर्स कित्याक रावले तें म्हाकाय खबर ना। पोरवा हांवें तेन्ना फर्स्ट आवाज उठयला। बॅग काडा बॅग पयशा आनी पयशा आवाज तेन्ना पळय उठयला तेन्ना म्हाका काडपाक जाय आशिल्लो तेंच्यांनी। दॅट वॉज आय वॉज एक्सपेक्टिंग। मोगो पक्षाच्या समितीच्या बसके उपरांत मोगोच्या केंद्रीय समितीन पत्रकार परिशद घेतली आणि केंद्रीय समितीच्या बसकेन घेतिल्लो निर्णय जाहीर केलो। तशेंच मोगो पक्ष सोंपोवपाचो प्रयत्न लहू मामलेदारान केलो असो आरोप मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान केला। त्याने आमची मिनिट्स बुक सुद्धा वरून सभापती कडे देऊन हो पक्ष सोंपोवपाचे प्रयत्न केले। खूप हो पक्ष गेली 55 वर्सां ह्या गोंयांत एक प्रादेशीक पक्ष म्हणून कार्यरत आसा आणि अजून त्याचे अस्तित्व जे आसा ते सातत्यान विधानसभेत आसा आणि हो पक्ष गोंयभरच्या कार्यकर्त्यांचे आज हो पक्ष चलता। तेन्ना कोणाकूच सांगनासतना अशे तरेचे एक्टिविटी जनरल सेक्रेटरी कडल्यान घडप म्हणजे मोठी बेशिस्तपणा, पक्षाच्या विरुद्ध कारवाई अशे केंद्रीय बैठकीत ठरले। आणि तरी पूण आम्ही सेक्रेटरी लहू मामलेदाराक देडे 2 तास आम्ही समजोवपाचो प्रयत्न केलो की बाबा तू हे लेटर आम्ही फाटी घेवया, कारण ह्याचो इफेक्ट खूप वायट जातलो म्हणून इतलोसो आम्ही प्रयत्न केलो। तरी पण आणि ते बरे भशेन सगळ्यांचे जुळाजुळी जावन वचचे म्हणून आम्ही एक रिझोल्युशन घातले। ते रिझोल्युशन असे आशिल्ले की मोगो पक्षाच्या करस्पॉन्डन्स whether it is for election commissioner, governor, deputy collector, legislative wing, judiciary, तर ते लेटर दिवपाची ऑथॉरिटी सेक्रेटरी, वर्किंग प्रेसिडेंट, ट्रेजरर सुद्धा असू शकता, provided they should have prior approval of the president आणि prior approval of the president जाय and with the knowledge of all working central committee members असे आम्ही घेतले आणि ते घेऊन आम्ही त्यांना धाडूया आणि ह्या पत्राची दुरुस्ती करूया असं आम्ही रिक्वेस्ट त्याच्याकडे केलो। पण तरी पण त्याने हे रिझोल्युशनाक त्याची मान्यता नसल्या कारणान आमकां दुसरो उपाय म्हणून आम्ही त्याचे पावर जे सेक्रेटरीचे आसा केंद्रीय समितीक ते आम्ही त्याचे काडपाचोय ठराव घातलो आणि तोय पास केलो। इतलेय करून तो आयकलो जातकीर आमकां त्याची आमकां हाकलपट्टी करपाचो ठराव आमी घातलो 6 वर्सां आणि आज त्याची ह्या
मोगो पक्षांतल्या जनरल सेक्रेटरीची 6 वर्सां खातीर हातोपट्टीचो ठराव हांगा पास जालो आनी पास जाता आसतना 8 विरुद्ध 4 आनी 2 तटस्थ 14 मेंबर आशिल्ले हातून एप्रूव्ह जालो. पूण आज जे ठराव आमी हांगा घेतल्या ते हांगा जरी एप्रूव्ह जाले जाल्यार 30 एप्रिलाक आमची जनरल बॉडी जातली आनी त्या जनरल बॉडीत हे घेतल्या ते ठराव कन्फर्मेशन जातले तेन्नाच ते ठराव सारके वतले. मोगोच्या केंद्रीय समितीन घेतिल्ल्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात वचपाची शिटकावणी लवू मामलेदारान मोगो पक्षाक दिल्या. तशेंच मोगो पक्ष ढवळीकारान भाजपान विलीन करपाचो प्रयत्न चलयल्लो तो आपणा खातीर उरिल्ल्यान म्हज्या विरोधान हो निर्णय घेतला अशें लवू मामलेदार म्हणटा. हांव पयलीं पासून उलयतालो की तेंचो ढवळीकारांचो प्लॅन आसा की पार्टी मर्ज करपाची BJP आनी ताका हांवें ओपोज केल्लो. हांव एकटो पार्टी चलयतलो तुमी भायर सरा म्हणून आनी तें तांकां कशें तो तेंचो प्लॅन डिफीट जालो मर्ज करपाचो आनी थंयच्यान तें सगळें सुरू जाल्लें. सपोर्ट लेटर दिलें 2017 ते सपोर्ट लेटर विदावट रेजोल्युशन दिल्ले अध्यक्षान सायन मारून ते दिल्ले परस्पर. रेजोल्युशन म्हणजे तुमची जी हे आशिल्ली केंद्रीय समिती कडेन हें जावंक ना नाशिल्लें? ना ना जावन नाशिल्लें आनी तेजे अगेन्स्ट जेन्ना पळय हांवें प्रेसाक डिस्क्लोज केलो तेन्ना पासून ते म्हाका काडपाक पळयताले पूण तांकां ते सारकें रिजन मेळना जालो किंवा सपोर्ट मेळना जालो आनी आतां तेंच्यांनी 8 मेंबर तयार केले आनी 8 मेंबर तयार करून ही रेजोल्युशनां घेतल्या. ऑफकोर्स ह्या रेजोल्युशनाक हांव व्हडलें किंमत दिना. इट वील गो इन द कोर्ट आनी कोर्टान ते चॅलेंज जावन तूं कोर्टान वतलो? हय हय शुअर कोर्टान वतलो. त्या ताबडतोब वतलो कोर्टान? हय 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 एक्चुअली हें हांव एंटिसिपेट करी आनी सगळे म्हजे कडेन रिपोर्ट हांवें तयार करून दवरल्या. एका दिसलें कितें दीपकाक दिसलें कितें की हांव कांयच प्रिपेर्ड ना म्हणून. एक्चुली आय वॉज प्रिपेर्ड इन 2017. मंत्री बाबू आजगांवकाराक पक्षांतल्यान काडपाचोय प्रयत्न मोगो पक्षाचो आसा. त्या खातीर आपल्याचेर समितीचो दबाव आसलो. आपणे सभापतीक दिल्लें पत्र फाटीं घेतलें ना म्हूण आपल्या विरोधान समितीक हो निर्णय घेवपा खातीर दबाव हाडला अशें लवू म्हणटा. 6 वर्सांसाठी पक्षांतून हकालपट्टी. कारण तें लेटर हांवें स्पिकराक बरयलां. त्या स्पिकराक लेटर बरयतकीर तेजो पळय एक प्लॅन आशिल्लो बाबू आजगांवकाराक काडून उडोवपाचो. तो प्लॅन डिफीट जालो. त्या खातीर ते हें केलां. MGPचे ते एक्चुली कशें जाल्लें ते स्प्लीट जाल्ले खंय त्या दिसा स्वेरिंगेन दिसा पूण मागीर ते कितें गडकरी भितर पडून तें हें जालें पॅचअप जालें. आतां ही 2/3 तेंचे हें करपा जाय न्ही डिफीट करपा जाय म्हणून हाणें कितें केलें ताका काडुया आजगांवकाराक एकदां काडलो की दोगूच जाण उरले. दीपक पावसकर हें करपाक शकना हो तेंचो प्लॅन आशिल्लो. तो हांवें पयर लेटर करून तोच स्टॉप केलो. मोगो पक्षाक मुखार भवितव्य आसा मात ढवळीकारा खातीर पक्षान कोण येवपा खातीर तयार ना अशें लवू मामलेदारान सांगलें. दीपक पिसोरे कल्प्रीट तिसरोच आसा आनी तो कोण आसा पळय आय वील नॉट नेम हिम कित्याक दीपकाक इतलें हें ना कळ्ळें न्ही. जायतोच बोवाळ जालो तुमचो. हय दीपक बरो आय हॅव नो यू पण इन्स्टिगेट केला आसतो ताका पळय कशें वयल्यान इन्स्ट्रक्शन येता आनी तो करता. पार्टीचा फ्युचर अफेक्ट जातलो? आय डोंट नो. एक्चुअली इट इज बॅडली. ढवळीकारा कडेन जो पर्यंत पार्टी आसा न्ही तो पर्यंत पीपल आर नॉट रेडी टू जॉयन. मांद्र्या जी तारुणकार म्हणून आमचे मेंबर आशिल्लो आनी ही वॉज सपोज टू कॉन्टेस्ट वन MGP टिकेट. थंय आमकां खुबश्या लोकांनी आमकां फिडबॅक दिले जो पर्यंत ढवळीकार आसा तो पर्यंत आमी तुमकां MGक मत मारचें ना तो पर्यंत जी तारुणकाराक दिवपाक आशिल्लें तुजें म्हणणें? न्ही जी तारुणकाराक दिवपाक आमी तयार आसा पूण ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. कोण जी तारुणकार इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. कित्याक तो कितें म्हणटा बिकॉज ऑफ ढवळीकर कितें तें बिकिनी कार्ड किंवा प्रायम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगाल तेणें माफी माग ह्या रिजना खातीर नोबडी इज रेडी टू वोट फॉर MGP. आनी MGP फक्त उरली तितलीच ती मडकय पुरती. आतां लेट अस सी शिरोडा